रिव्होल्युशनरी गोवन्सान शेनवारा सांखळे आयोजित केल्ली सभा पुलिसांनी आडायली। सभा घेवपाक परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचे कारण पुलिसांनी फुडें केले। उपरांत चाळविल्ल्या आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी सांखळे ते दिवचल पदयात्रा काढली। सभा घेवपाक दिली ना म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिवचल पोलीस स्टेशनाचेर शक्ती प्रदर्शन केले। तशेंच सरकारा विरोधात घोशणाय दिल्यो। मनोज परबा सयत 5 जाणांच्या शिष्टमंडळान दिवचल पोलीस निरीक्षक महेश गडेकाराची भेट घेतली। राज्यांत व्हीआयपी आयल्यात, तांचे सुरक्षे खातीर पुलीस बंदोबस्त आसा। ताकाच लागून आरजीचे बसकेक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे गडेकारान सांगले। रेव्होल्युशनरी गोवन्स लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करता। हे तांकां सीएम प्रमोद सावंतान ड्राफ्ट करून दिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचेर तेच काडटात। तो ड्राफ्ट फक्त नाव आनी डेट चेंज करता आनी काडटा आनी डेप्युटी कलेक्टराक देता की मीटिंग इज नॉट रेकमेंडेड म्हणून। आयज सेम जालें, आयज सगळें जाल्लें। काल आमकां अशें सांगलें की तुमी मीटिंग कंडक्ट करा बिकॉज इट इज इंडोर मीटिंग, व्हडलो प्रॉब्लम जावचो ना आनी तुमी केअर घेया। एवरी मीटिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज गोंयांतले सगळ्यान व्हडले मिटिंगे कंडक्ट केल्या। गोंयच्या हिस्ट्रीतले सगळ्यान व्हडले 10,000 लोकांक घेवन ग्राउंडाचेर मिटींग कंडक्ट केल्ले आसा। 120 किलोमिटर्स आमी पेडण्याच्यान काणकोण मेरेन चल्लेले आसा। केन्नाच लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जावंक, केन्नाच वायलन्स जावंक, केन्नाच ट्राफीक जाम जावंक। आतां सुद्दां आमी सांखळेच्यान बिचोले चलत येयले। हे 7.5-8 किलोमिटर आमी चल्ले। एक गाडी ब्लॉक जावंक, कोणाकूच कसलोच त्रास जावंक, कित्याक आमकां खबर आसा आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी। हे जेन्ना आसतना पुलिसांचेर कित्याक हो सीएम प्रमोद सावंत प्रेशर घालता आनी एवरी टायम तांकां आमचे परमिशन डिनाय करपाक सांगता। एवरी टायम आमी लोकांक इन्स्टिगेट करता म्हणून तांकां ते लेटर ड्राफ्ट करून दिला, ते कलेक्टराक व्हरून सबमीट कर म्हणून सांगता। कलेक्टरान आमकां सांगलेले मिटींग कर म्हणून, कित्याक ही इंडोर मिटींग। बायलो खंयसरूच बरोवंक ना की इंडोर मिटींग तांच्यांनी आडोवची म्हणून। हांगा जे बांगलादेशी सपोर्ट करता ती ममता बॅनर्जीक, रोहिंग्या सपोर्ट करता ती ममता बॅनर्जीक 2 दीस जाले गोंयान मिटींगे घेवपाक हे सीएमान एलाउड केल्ले आसा। आनी हे सांगता आमी टीएमसीच्या अगेन्स्ट। ह्या काँग्रेसीक राहुल गांधीक बिचाचेर सेटअप घालून मिटींग करपाक दिली आनी हे सांगता काँग्रेसीच्या आमी अगेन्स्ट। ह्याच आम आदमी पार्टीक चिरीमिरी 5-10 लोकांचे मिटींगे घेवपाक दिता आनी ह्यूज मिटींग म्हणून सांगता, ते सांगता आमी आम आदमी पार्टीच्या अगेन्स्ट। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक, एमजीपी जावं खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक आयज मिटींगे बंद जायना, तांकां परमिशन डिनाय जायना। तेंच्या भितर करप्ट क्रिमिनल सगळे आसा। पुलीस स्टेशनां फोडलेल्यांचे ह्या बीजेपीचो एक आमदार, ह्या 4 म्हयन्या वयर ताका एक दीस मेळपाचो ना असेंब्लीन। हे सगळे हांकां, हे सगळे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा, कोणाकूच आनी चान्स मेळचो ना। कितले टीएमसी यो, कितले आप यो, कितले काँग्रेस यो, कितले बीजेपी वाले यो, केदे व्हडले मिटींगे पेड मिटींगे करूं, फरक पडना। आमकां फक्त एका मिटींगेक तुमी परमिशन दिया एका, आनी जर आमकां परमिशन मेळना, एवरी टायम आमचे परमिशन रिजेक्ट जातले। एवरी टायम आमी पुलीस स्टेशनाचेर चलोन येतले। एवरी टायम आमी परमिशन एप्लाय करतले। एवरी टायम तुमी रिजेक्ट करतले काय ना ते आमकां खबर ना। जर रिजेक्ट केले जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनाचेर चलत येतले, आमी क्वेश्चन करतले। जेन्ना आमी म्हणटा आमी गोंयकाराक लागून उबे रावतले, गोंयांक लागून उबे रावतले, तेन्ना आमचो मिटींग घेवपाचो रायट घेवपाकूय आमी उबे रावतले। आमी फाटीं सरपाचे ना। ही क्रांती फाटीं सरपाची ना, ही चळवळ बंद जावपाची ना। सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर्स आसा, मिटींग कोणाचीच कोण बंद करूं शकना, कोणूच डिनाय करूं शकना। सुप्रीम कोर्टाचे कितलेशेच ऑर्डर्स आसा, कोण प्रोटेस्ट करता तो आडोवंक शकना। तरी पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सगळी बंधनां चलता आनी एवरी टायम कोर्टान चॅलेंज जाली की पप्पू ढुस जाता, पप्पू शेळता, पूण हेका लॉज ना। निलाजरो एक नालायक, जेका लायकी ना तसलो चीफ मिनिस्टर आयज खुर्चेचेर बसला म्हणून तेका गोंयान सगळे पप्पू म्हणटात। पप्पू म्हणून तो फामाद आसा। सांखळेकारांची लॉज केल्ली आसा ती केला तेणी गोंयान इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयकारांची लॉज केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।